गोंयांतले पोरणे वेवसाय फुडली पिढी फुडें व्हरतना कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा। मात सावयवेऱ्याची पारकर आनी धुमस्कर फामिलीन तांचो जुनो वेवसाय अजूनय टिकोवन दवरला। ह्या फॅमिलीच्यो 3 पिढयो पिठाची गिरण चलयतात। सावयवेरे बाजारांत 100 वर्सां पयलींची पिठाची गिरण अजूनय चालू आसा। गिरण चलोवपी पूर्णदास म्हणटा आयज जाय तशें गिरायक ना, मात पारंपारीक वेवसाय म्हणून करता। सुरवात आमची अनंत पारकारान चालू केल्ली गिरण कळ्ळें। त्याच्यानंतर म्हागेलो बापूय महादेव धुमस्कर कळ्ळें। त्याच्यानंतर सगुण पारकर उर्फ विनायक पारकर आनी हांवें पूर्णदास महादेव धुमस्कर आमी आतां चालू दवरल्या कळ्ळें। कितले वर्सां जालीं आतां? म्हाका 60 वर्सां, हांव 30 वर्सां तरी जालीं हांगा सारको आसा। ही आतां मशिनरी आहा पळय तुजे कडेन, ही कितली वर्सां जातली ह्या मशिनरीक काय म्हणटा? 100 वर्सां जावंक जाय। 100 वर्सां सगळें हे पण अजूनय चलता तिथे? मोटर बीन सगळं चलता। कमी जालें म्हणजे खूब कमी जालें, भात तर नाच ना आतां भायले पीठ चड जाला न्हू, तेल आनी मसालो तेजेरूच चलता, लोक येता घेवन। सरकार सगळ्यो गोश्टी सपोर्ट करपाक जाय, पूण कितें करता सरकार जाय तेच करता, जाय नाका तें करना। कसले गजाल सद्या जाल्ली आसा, हे पयलींच्यो 100 वर्सांच्यो गिरणी आसा ताका कितें तरी प्रोविजन दिवपाक जाय, स्कीम बाकीच्या गोश्टी कडेन काडटा तेन्ना हे लोकांक कॉन्टेक्टान घेवन सांगपाक जाय की बाबा तुमी या तुमकां कितें फेसिलिटी आमी दिता म्हणून। मागीर म्हाज्या बापायन आनी म्हाज्या काकान तेंच्यांनी दोगांनी गिरणी चालूच केली। तेंचे जावन आमी केन्ना फ्री टायम आसता तेन्ना आमी बी टायम घेवन येता। पारकर आनी धुमस्कर फाटली 100 वर्सां जाली हांगासर ही गिरण चलयता आनी म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली ही गिरण अजुनूय हांगा आसा आनी मशिनरी नवी सुद्दां येवन नवी आतां गिरणी लोक करतात, पण अजून पर्यंत तो ह्याच गिरणीचेर आपले उदरनिर्वाह करता आनी मुद्दाम लागून ह्यो मशिनरी लोकां मुखार हाडल्या पळोवपाक कशा पद्दतीन चलतात। सावयवेरेंच्यान प्रोनेटा खातीर विवेक प्रभू।